स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोशणा सरकार कितलेय करूं पूण जायरातबाजी जाता तितली सुद्दां नितळसाण गोंयांत दिसना। काणकोण बाजारात मामलेदार कचेरी लागसारचो वाठार बुरसो जाला। फ्लॅटांनी रावपी लोक बिल्डिंगे फाटल्यान बुरशेपणां करतात। ही सगळी घाण पावसाच्या उदकांत मिस्तुरात जाता आनी दुकानांनी घुसता। आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसाच्या ऑपोजिट त्याच बरोबर एका सायडीन काणकोणाची गव्हर्मेंट मामलेदार कचेरी त्याच बरोबर सरकारी ग्राउंड आसा। हाका तेकूनच सद्याक आतां एक नवे तळे हांगासर जाल्या आनी हे तळे अशा पद्दतीचें आसा की जे नैसर्गिक उदक वचपाक जाय आशिल्ले ते वाटो आतां बंद जाल्या। अनेक जण आपली जमीन म्हणून कोण कंपाऊंड काडटा, कोण कन्स्ट्रक्शन करता, कोण बिल्डिंग्यो बांदता, पूण निसर्गाचें जें उदक आसा, रेन वॉटर आसा, ताजी ट्रेजिंग सिस्टम कशी आसा हाज्या टॉपोग्राफीची अजिबात कोण स्टडी करिना। आनी ही स्टडी नासतना जेन्ना हाडमुटी जेन्ना धोरण चलता त्या वेळाचेर अशा तरेची मेळत थंय तळी तयार जाता आनी ह्या तळ्या भितर बाकीचे वेस्ट वॉटर आसा थंय मिक्स जाता आणि ते एक सामके बुरशेचे डब तयार जाता आणि ह्या डबाक वेगवेगळे कचरो आणि त्याच बरोबर घाण किडे आणि कुसपाक लागता आणि वेगवेगळे मच्छरां तयार जावन वेगवेगळ्या दुयेंसाक आतां आमंत्रण जातात। खास करून जर पळयलें जाल्यार जे आमचे बिल्डिंग्यो आसा, जे फ्लॅट आसा, ह्या फ्लॅटांनी कोण शेतकार किंवा कोण गरीब लोक रावनात जाल्यार थंयसर सर्विसेचे आणि त्याच बरोबर सुशिक्षित लोक रावतात। पूण हे सुशिक्षित लोक सुद्दां आपल्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान सामके कचऱ्याचे अशा पद्दतीन हब करतात। तांणी जे कितें खाता दिसाचे ते फाटल्यान हांगासर दिश्टी पडटा आणि इतले घाण आणि तांचे सगळी ड्रेजिंग सिस्टम हांगासर इतली वयर येवन अशा तरेचे सामके बुरशेपण तयार जाला की हांगासर वचपूच शक्य ना आणि हाकाच लागून आतां नवे नवे प्रॉब्लेम तयार जाला आणि हे सगळे बरें उदक पावसाचें आणि घाण एकठांय जावन आतां काणकोणांतल्या कांय लोकांच्या शॉपांनी वचपाक लागला आणि तांच्यांनी काम करप कशें असो मोठो आतां प्रश्न पडला। हांगा आतां उदकाची वाट सगळी बंद जाल्ली आसात आणि प्रत्येक जाण आपली बिल्डींग बांदता। बिल्डींग बांदतना जागो सेव करपा लागून जे वाट आसता सगळे पुरयता आणि उदक खंयची खंय सोडटा आणि आतां आमगे हे सगळें उदक हांगा येता आणि हांगा उदक सगळी फुगल्यान ते आमच्या शॉपांनी भितर सरता। आतां आमच्या हांगा लायनी 3 कंटिन्यूस शॉपांनी ते आतां काल 2 दीस जाले फूल उदक भरलें आशिल्लें। आमकां सादारणशें एक वेताळेंतलें उदक भरलें। आमकां तें काडून उडयता म्हण नाका जाता। प्लस आमकां तें काम करपाक सुद्दां भंय दिसता कित्याक लायटीची हें आसता, एका कोणाक हें जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। आमी काम 2 दीस आमी कामूच केलें ना हांगा अशें। पूण पयलीं उदक हें खंयच्यान वयतालें? पयलीं प्रत्येक आतां वाट आशिल्ल्यो त्या वाटेर खंयच्यान वताले ते। आतां कितें जालें ह्या वर्साकच आतां येता थंय कोणी तर एक बिल्डींग बांदला, ते बिल्डींग बांदला ताणी कितें केलां सगळें वाट म्हाका दिसता पुरयला। हांव तेगे पळोवपाक गेलो ना पूण आमकां ह्या खेपा उदक आयलें ताचेर कळटा की थंयच्यान येता अशें तें आमकां। पूण दर वर्सा येनाशिल्लें? दर वर्सा केन्नाय अशें उदक आमकां त्रास जाल्ले ना। आतां शॉपा बरोबर फुडल्यान मेन रस्तो आसा, मेन रस्त्या बी वयता उदक? मेन रस्त्या वयल्यान त्या सायडीन हांव ते वेळेर गटरांच्या वता पूण ते गटरा कडेन गटरां सुद्दां भरले आसा पूण थंयच्यान तितली प्रॉब्लेम जायना आमकां, मुखार भरता आयलें उदक। पूण हें फाटलें उदक आमकां चड त्रास करता की जे अशी बिल्डींग बांदतना म्युनिसिपालिटी किंवा टावन प्लॅनिंग हांणी ह्या उदकाचेर ऑक्युपन्सी दिवची पयलीं उदकाचेर, तशेंच जर शॉपां आसत तांकां एक कॉमन टॉयलेट, बिल्डींग ऑक्युपन्सी दिवचे पयलीं फूल बिल्डींग बाबा भायल्यान फिनीश जाला आनी पेंटींग जाला हें पळोवपाचें सामकें गरजेचें आसा। ते एक खेप जेन्ना ऑक्युपन्सी जाली की मागीर हो बिल्डर कांयच ताचेर लक्ष दिना। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।